काल एक मेजर हॉट टॉपिक चल्ला म्हणटा तो न्यूजार दाबोली एअरपोर्ट. तुम्ही पळयला आसतले दोन्ही पार्टी उलयता की दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटलो आनी थोडे म्हणटा बंद पडपाना. मेन इश्यू समज तुम्ही पळोवपाक गेले की दाबोली एअरपोर्टात जी फ्लायट्स लँड जाता ती खूप कमी जाला आणि पॅसेंजर काउंटाउंटूय हांगा दाबोली एअरपोर्टार कमी जावन मोपा एअरपोर्टार वाडला. आणि जेन्ना सीएमान 2023 ऑगस्टान 2 लेटरां बरयल्ली एव्हिएशन मिनिस्ट्रीक की दाबोली एअरपोर्ट चालू उरचो आणि मोपाय चालू उरचो, तेन्ना एव्हिएशन मिनिस्टरान ताका रिप्लाय दिल्लो की आमी ते करपाक शकना. कित्याक काय म्हणल्यार एअरलायन्साचेर डिपेंडंट आसता की ती दाबोली लँड जातली काय मोपा लँड जातली. हेतून दुबाव ना की जीएमआर फोर्सफुली व्हरपाक सोदता, कित्याक जीएमआरान पयसो लायला मोपाचेर, ते आपलो पयसो वेस्ट वचपाक दिवपाना. आणि फाल्यां समज खंय तरी टॅक्सेशन कमी करून समज हांगची दाबोलीची फ्लायट जी लँड जाता तांकां कमी टॅक्स करून समज ते हांगा हाडपाक शकता मोपा, जाल्यार ते येवपाकूय शकतले आनी तसोच दाबोली स्लो डेथ मरपाक शकतलो. आयज तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार दाबोलीची फ्लायटी कमी जाल्ल्या कारणान खुबशे टॅक्सी ड्रायव्हर्स, स्टेक होल्डर्स, शॉपकिपर्स काबार जाला. सो समज हे अशेंच चालू उरले जाल्यार खंय तरी आमचो दाबोली एअरपोर्ट खंय तरी काबार जातलो आणि साऊथ गोवाचे ट्युरिझम खंय तरी काबार जातलो.